केन्ना आनी केन्ना जाल्ले अशें? पयली एक पाटी जाल्ले केन्ना अशें? अशी आतां 20 वर्स फाटी जाल्ले। जायत कडेन अशी घरां लोकांक उदक वचून लोकांक भरपूर त्रास जाले कडेन जाणट्यांक उबारून व्हरून दुसऱ्या घरां शिफ्ट केले कडेन आसा। कारण इतलेंच आसा की फाटली ह्या वर्सभर जालें कोरोना सारकी महामारी आयली, पयर वादळ आयलें, आयज हे पळय पावस खूब जडला आनी सामकी पावसान तर सामकी म्हणजे बुडून उडयलां। घरान भितर गेल्यार कमरभर उदक जाता, अशा परिस्थितीन भितर ह्यो सगळ्यो ज्यो फॅमिलीज आसात त्यो डिस्प्लेस जाल्ले आसात आनीक आमची मागणी आसा सरकारा कडेन तांकां मदत करपाक जाय। दुसरी गजाल आसा, आमी सांग्यार पळयलें जर जायत आतां तुमी विकासनगर आसा किंवा चिकोलमळो आसा, हांगा वरकोटो म्हणटा तो भाग आसा, त्या सायडीन आमचे पंचायत क्षेत्रां भितर भाटी पंचायती भितर वालशे ह्या गांवांत भितर पूल उदका सकयल गेल्लो आसा। असो ह्या सांगे भागां भितर सगळ्याक हाहाकार जाल्लो आसा। आमी डेप्टी कलेक्टर, आमचे मामलेदार, तलाटी हांचे कडेन सगळ्यांक डायरेक्शन्स गेल्ले आसात आनी ते येवन ताची पळोवणी इन्स्पेक्शन करून तांचो रिपोर्ट व्हरतात। मागणी आमच्या माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्या कडेन की तांणी ताबडतोब हाची दखल घेवन हांकां बेगोबेग कितें तरी मदत कॉम्पेन्सेशन दिवचें।